गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक सरकारान आयडी चेक करपाचो कायदो काडला, बरी खबर. पूण हातूंत जायते प्रश्न निर्माण जाता. जर आमचो गोंयकार आपलें आयडी कार्ड विसरलो जाल्यार ताका फेस्ताक मिसाक आनी गोंय सायबाचें भेट करूंक मेळचें ना. हाजे वयर चड म्हायती घेवंक आयकात एडविन डिकासाचें कांतार. गोवा गोंयच्या सायबाशी जायतो लोक येता जाले शेंकडे. आतां भितर सोरोंक आयडी जाय म्हणून कायदे ते काडटात वांकडे. क्रिस्तांव ओगी रावतात म्हणून मोमेवतातूय ते फोंडटात रोखडे. फुडें सोल्ल्यात ते नोश्टे बोकडे. हिंदू मुस्लिम सायबाशी येता पूण नोसायेचो तांकां येता उबाव. कितूंक सोदता पडला बोबाव. इतलीं वर्सां आयडी पळोवंक ना, आतां आयडी पळयतात तें फुडगाली तोर. सांगता सरकारा तुजें सांबाव. ताज महाल असले मोनुमेंट पळोवपाक जाय तो थंय लोक वेता. आयडी कोणू चेक करिना, टिकेट काडून ते पळोवन येता. ओल्ड गोवा एका मिसाक एकट्याची आयडी पळोवंक एकूच मिनूत लागल्यार चिंता. हजारांनी आयडी चेक करूं कितलेच म्हयने लागतले पुता. बॅग वजा उदकाची बॉटल पासून भितर व्हरोंक जायना सांगता गव्हर्मेंट खातें. दुयेंत वो डायबेटीज मनशांनी कितें करपाचें म्हणल्यार करपी तामातें. आनी जोर ल्हान भुरग्यांक दूद जाय जाल्यार सांगात तांकां लोकांक दिवपाचें कितें. असले नाका जालेले कायदे काडटेल्यांचें तोंडाडावपाचें घेवन जोतें. टेररिस्टांक लागून खंय आयडी चॅकींग करूंक ते फुडें सोदता. जाल्यार इफी चलताना पळयात कितले भायले मनीस भितर सोदता. गांठी आनी राशन गोंयां येवन कितले जाणांक जिवेशी मारता. तर सरकारा सांगात तांच्यो आयडी केन्ना तुमी चॅकींग कोत्ता. ओल्ड गोवा इलिगल बंगलो बांदलो पूण सरकार पळय कसलेंच एक्शन घेयना. आतां व्हडलें हॉटेल थंयसर बांदतात ताचेरूय एक्शन घेवंक जायना. कचऱ्याची फॅक्टरी येता रेल्वे स्टेशन जावन घाण जाता ती कोणूच पळयना. पूण आयडी दाखोवपाचें बोगोत लायना. बारेकार सायबाची हॉलिडे काडी पूण कर्तूब ताचें मानूंक ना देवा. निलेश काब्रालाकूय तेंच घडलें प्रमोद सावंत तुमी सगळे चतूर रावा. दुसऱ्या देशांनी कितल्यो अर्थक्वेक सुनामी जातात पळयात ह्या मळबात आवा. फकत गोंयच्या सायबाक लागून आमच्या गोंयाक कितें जायना जाणा जावा.
फकत सांत फ्रांसीस गोंयच्या सायबाक लागून सोस काय आसा आमच्या गोवा. हे दिसांनी घडामोडी जाल्या आयडी मागतले म्हूण फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट एट ओल्ड गोवा फॉर द सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट एंड इट्स नोविना डेज. आता फर्स्ट नंबर 1 क्लॅरिटी ना. जे पुलिसेन एडवायजरी दिल्या तितून डिटेल क्लॅरिटी ना. त्या मुळे आयडी कार्ड चॅक करतलो. एकल्या गेली चॅक करतली ओ randomly check कोतले. Whether they will check randomly, that is not clear. Second thing, आता इतली एंट्री आसतली आनी त्या एंट्रीचेर 2 मिसां सुट्टाय त्या जाणां 15 मिनटां घेवपा सोदा. हे 15 मिनटां भितर will they be able to manage more than 5,000 people with just 2 or 3 gates all around? So this will be practically almost a Herculean task which practically doesn't look like. तिसरे आद्या मुळे आयडी चॅक कोतले. हांवें म्हणलां आयडी चॅक कोतले बरें आहा बट आयडी कंपेर करपाक will they have a data pack? तांकां डेटा आसतलो. will they have a data to compare? ही IDs they may be even duplicated. ID duplicate केल म्हणलो कितको घडोले. Spurious IDs, nakli. Then how do we know? And what is the purpose? Is it terrorist? And 90% of the people who come here, they are Goans. So it becomes very difficult. Why ask for ID cards from the tourists or from the Goans to enter the church? So this is a very controversial subject. They should have taken more than 6 months prior and they should have given some advertisements, Zehrat, everywhere. Dev bare guru. This is something nonsense is going on आणि हे सगळे आमकां डिवायड करपाची एक व्हडली हेतून षडयंत्र आसा अशें म्हाका दिसता. एक गोंयकार ह्या नात्यान हांव हेचो निशेध करता आनी म्हाका जे भावार्थ्यांक जे आमच्या धर्मस्थळान भितर सरपाक जर आयडेंटिटी कार्ड जाय हे म्हाका अजिबात बिलकुल म्हाका रास्त जायना. देर इज समथींग फिशी इन दीस.